Shakati Muchamoto Bodhya Deva Nivololo Vedo Sodaya Prikamsa Naman 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 Vilmonyarya Voivo Moima Moima Bodhya Deva Devanava Amche Mukha Amcha Nava Deva Mukha Uborakshak Sadatoya Nama 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 Dilmonyara Voivo Moira Moima Bodhya Deva Sogranduka dobro dishtiu. Tukaye Dio Kurpadi Baba cher puta cher patme cher navi. Amच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसू. तुमचे सगळे आसू. जेजू ह्या संवसारांत एक खेरीत मिसांव घेवन आयलो. हे मिसांव फुडें व्हरतना ताणें भेदभाव केलो ना, जातकात पळयली ना, गरीब गिरेस्त असलो अंतोर दवरली ना, पूण तो सगल्यांक सोगोट जालो. आपल्या मरणाची खबर करतना तो असो उद्गारलो, जेन्ना म्हाका जमनीवेलो ऊंच उबारती तेन्ना सगळ्या मनशांक ओडून हाडटलो. जेजू बरो गवळी ह्या संवसारांत सगल्यांक एकठांय सांबाळूंक वावुरलो. सगळ्या मेंढरांचो ताका हुस्को. हें सत आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान विचून काडलेलो विशय आमचे मुखार दवरता. आनिकूय मेंढरां आसात, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. आयज बऱ्या गवळ्याचो आनी 2 प्रांतीक सेमिनारीक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा. आमच्या 2 प्रांतांत पाद्रींचे आकारणेचो वावर अदीक प्रमाणान करतलीं 3 घरां आसात. सालिगांवची धाकटी सेमिनार, रायतूरची व्हडली सेमिनार आनी आदलें गोंय आसलोलें गवळीक विद्या मंदीर. ह्या आकारणेच्या घरांतल्यान आमकां जेजूच्या काळजा सारके सगळ्या शेळयांचो हुस्को दवरतले गवळी मेळूं म्हूण मागतना पवित्र सोबेन आमची जबाबदारी वळखून एकचार सांबाळटली आनी जियेतली मनशांक आमकां कोर म्हूण मागुया. ज्या भयणी बाबांनो, शेतमे आयकलो आयचो दीस, आयचो आयतार बऱ्या गोण्याचो आयतार म्हण आमी पाळटा. आनी ह्या दिसा आमचे 3 घरां आसात आकारणेची. पाद्रीपणाक यानीपणाक तयारी करतल्या भुरग्यांची आकारणी करून सालिगांव, राशोल आनीक पोन्न्या गोड गोवा तांचे पासून आमी ताचो उडास करून तांचे पासून आमी मागता. तूं शिकयतल्यांक कसो देवान ताचे आशिर्वाद घालून तांकां बरे गवळी करूं. अशें आसता आयचो दीस बऱ्या गोण्याचो देव आमकां सगल्यांक आपयता. पाद्रीकूच बरे गोडी जावन पूण सगल्यांक आमकां एकामेकाचे बरे गोडी जावन एकामेकाचे एकामेकाक आदार दिवन हुस्को धरून दुखान सुखान मोठो घेवन सुरूंची वाट दाखोवंक देवान म्हाकाय आपयलो करीतपणी आयच्या दिसा
आपली सेवा करूंक आनी आपले परजेची म्हाका आनीक बराबर आनीक 8 जाणांक तांतले तेग जावन देवान आदींच आपूण व्हेले पूण आतां 6 जाण आसात आग्नेल डायगो साऊद वॉलबर्ट आनी पेद्रो आनी लुसियान हांचे पासून आज मागार तांणी देवाच्या मड्यान काम केलां आनी ह्या फुडेंय जाते भाशेन ताणें करीत रावूंक आपल्याक पडटा तितले भशेन देवाची आपल्याची सेवा करूंक तांकां खरें मन आनीक मोगान करूंक तांकां ताणें फुडें सदां आयती आसूंक तांचे पासत मागार आनी ही मागणी आमची मागणी देवान आयकूंक जाय फावट आमी चुकल्या म्हणून मानून घेवया आमच्या जिवितांत बरे गोडे जावचे सदगोडे आमी चुकल्या केन्ना केन्नाय आमच्या शेड्यांक एकामेकाक आमी दुखयला तांचो उडास करून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया बराबर म्हणुया हांव पत्की सोर्पदाय देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सांगता मनाची तोंडान वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर्पदेव आमची काकूत करून आमची सगळीं पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Tu Baba
सोडकी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी महिमा देवा सोडकी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी कित्या पवित्र आत्म्या सांगाते देव बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी तशेंच देवान आपूण व्हेल्ल्या म्हज्या बरोबरच्या तेगा पाद्री बाबांक क्रिस्त मस्कारेनस फ्रांसीस कार्देरा आनी सांताना कार्वारो ह्या गांवचो देवान शासनाची सूख शांती फावो कर म्हूण करीत पडी आमी ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या आज्ञे प्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आपकुशेन शेड्यां पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या इडांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सगळे आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता शासनांच्या शासनान. आमेन. दोमदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडवंता थंय आमी एक दोयाल कोन्नी केली म्हूण तुमी आमची चोटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पोदवेन बरो जालो ते तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचेक आमी कोळीत कोत्ता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलोलोंतल्यान पुनर्जिवण केलेल्या नाझारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पोदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदपानी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोनशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोलबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर.
सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोर, सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांवें तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. बागिवोन जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केले, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच सावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्या तें आजून पर्यान उगडापे जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापे जातले त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorespor तुमचे सवे असो. तुमची सवे आसो. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून फारिजेवांक म्हणलें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली काशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक साडून पार काडटा. लांगडो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढरांचें कांय पडूंक ना देखून तो पडून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी म्हजो असो एकूच इंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता. देखून बाप म्हजो मोग करता, बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हज्या कुशेन हांव म्हजो जीव दितां.
म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भयणी भावांनो, आज जेन्ना 50 वर्सां देवाचे आनी पेल्याचे देवाचे पोरजेचे सेवेंत हांव भरतना एक भाशेन पयलो दीस पाद्रीपणाचो तो आयज पर्यंत कितें केलें, कितें घडलें, कितें चाखलें, कितें भोगलें, कितलें सूख, कितलें दूख, हें सगळें दोळे मुखार येता. आनी सगळें पळोवन नियाळून एकूच मना येता, आर्गां तुका सुमया. देवाक दिन वासून देवा आर्गां दिवंक कितें घडलां देवाच्या आदारान घडलां, बरें घडलां देवा आर्गां, चुकलां देवा लागीं कालतेपणान माफी मागपाचो दीस. जेजूची येवजण आसली हीच. बापान ताका संवसारांत धाडलो सगळ्या मनशांचो एक देवाच्या भुरग्यांची पोरसां करूंक. आनी जेजून संवसारांत मनशान येवन खुर्सार मरून पुनो जिवन जावन ही पोरसां एके भाशेन सुरू केली. भुरग्यांची पोरसां, देवाच्या भुरग्यांची पोरसां दुसऱ्या वचपान आमकां मेवता बायगून जिवांव म्हणटा, दावडले भाग म्हणटा आमकां देवाची भुरगीं म्हणून. हांव हें फावोक जालें म्हणटा जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनो जावन जालो देखून. आनी तिसऱ्या वाचता पळयता आमी जेजून एक बरो गवळी कसो वावुरलो आनीक आपूण बरो गवळी कसो आमचे भाशेन जीव दिलो, खुर्सार मेलो, आपुणेच पदवेन जीव दिलो, आपलेच पदवेन तो जिवन जालो. आनी तुवें म्हणटा आनीकूय म्हणटा जायतीं मेंढरां आसात त्या म्हज्या हेंडान नात, भायर आसा. तांकांय हांवें एकठांय म्हज्या गोट्यान न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. आनी पळयता आमी इथे आमचे पयशे बेजी इतिहासान घडोवन आयले. पयल्या शिसांनी, आपोस्टलांनी आनी पयल्या क्रिस्तांवांनी पोरजेक एकठांय येयली, परगडलो जेजूक. जेजूचो संदेश, ताची शिकवण सगल्यांक शिंपडायली. आतांच्या काळार देव आमकां आपयता. पेद्रून आनी शिसांनी हेरांनी केलें तेंच आमी करूं. तांणी कोणाची भिरांत दवरिनासतना, कोणाकूच कुशीन दवरिनासतना सगल्यांची एका भशेन सेवा केली. देव आमकां आयज आपयता तेंच करूं. देवान म्हाका 9 गांवांनी धाडलो एके भाशेन. कांदोली, पारोडा, कुंकोली, अंजुना, आरांबोल, कोर्तालीम, कलंगूट, सालिगांव, थिवी, 5 गांवांनी बिगार कसो. आरांबोल, कोर्तालीम, कलंगूट, सालिगांव, थिवी. 25 वर्सां बिगार कसो पोरजेची करीतपणी सेवा केली. त्या आदी बिगाराच्या हुकुमे प्रमाणे ताचे घाला इस्कॉलांनी जावं गांगांतूय. आनी हे कोत्ताना सगलो वेळ म्हज्या मनां येतालें कित्याक देवान म्हाका आपयलो काय.
आनी एकूच मन येताले ताची आनी ताचे पोरजेची सेवा करूं. हेंच मनां धरून आयज पर्यंत देवान म्हाका हे 10वी गोश्टीन आदोनचे जे जाणटे पिरायेर हांगा पावयलो आनी तोरूय तुज्यालें कितें घडटा तें करून तीच सेवा देवाक आनी पोरजेक दिवंक म्हजो वांगडो आनी खोशी अशें आसता. देवान तर आमकां सगल्या मनशांची कोणाक बाऱ्या नासतना एके भाशेन सेवा करूंक आपयल्यात. जायत आमच्या जिवितांत चुक्यो घडटात तेन्नाय आमी देवाक उलो मारूंक गरज. आमी पाद्री म्हूण सारके बागून न्हय, चुक्यो नात अशक्तय नात अशें न्हय, पण देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणीच्या मागण्यांच्या आदाराच्या पातयेवन फुडें वचपाचें आमचें काम. असलेच मनान आयज पर्यंत हांवें केलां आनी करीत रावतलो. देवान सगल्यांचेर जाची सेवा केल्या देवान म्हाका सैक दिला सेवा करूंक, जांकां तांचेर आशिर्वाद हांव मागता. जाणें आपलें बरें मन दाखयलां, आपलो आदार दिला, आपलो सहकार दिला, तांचे पासून हांव देवा आर्गां दिता. तांचेर आशिर्वाद पडून तांकां साबार देणी दिवून मागता. हे वरवीं आमी सगलीं कोणाकूच कशी दवरनासतना बरे गवडी जावं पावोंक देव आमकां आपयता. एकामेकाचो हुस्को एकामेकाचेर दुखीन सुखान वांटो घेवन एकामेकाच्या आदारान गरजांक पावोवंक एकामेकाक समजूंक बोगसूंक देव म्हणटा बरो गवडी जावं. जेजून केलें देवान आमकां समजवलो, देवान आमकां बक्षिली, जेजून तेंच केलें, पयल्या शिसान तेंच केलें. आयज आमी करची गरज आसा. एकामेकाक बरे गवडी जावया, एकामेकाच्या आदारान सुरींची वाट तांकुया. उबे रावत. आतां आमच्या धर्माची स्वता बाबार्थान आनी एकामाना उच्चारुया. सत मानतान देवाक, सर्वदार बापाक, स्वर्गार पृथ्वीच्या रुजणाराक आनी येशू ख्रिस्ताचे ब्लेस्मता आमच्या समेत तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर समावलो. आंकुवार मरे ताईन जल्मलो, पांच पिलाकाल ताणें घोस सोंसले. ताका कुसा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो, सोर्पोत भितर देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. तुज्या भयणी बाबांनो, आतां आमची मागणी करचो. त्याच बऱ्या गोळ्याच्या मजतीन बापाक उबारुया. बरो गवळी एकठांयता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्या काल आशिल्ले पोरचेचो एक हिंड घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आमचो दारो
बरो गोवळी गाय बांदता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलेपणाक लागून पोरचेक घायाल करूंक न्हय, पूण बऱ्या सवलती उदेशी तिच्या घायल जाल्ल्या परिस्थितींक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. बरो गोवळी वळखता. आमी एकाच हिंडाचे वांगडी म्हूण जाणो जावन एकामेकाची परिस्थिती आमी गरज वळखूंक वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक सोगोट जावं देवा लागीं मागुया. बरो गोवळी फुडाकार घेता. आयज 2 प्रांतीक पाद्रीच्या आखरणेच्या घोरां खातीर पेटयलेलो आयतार पाळटना ह्या घोरांतल्यान आमकां जेजू सारके बरे गोवळी मेळूंक आनी ह्या वावराक मोजत करूंक आमी उदारपणान फुडाकार घेवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. बरो गोवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. आयज आमचो यादनीक फादर लुसियानो फेर्नांडीस आपल्या यादनिकी संस्करणेच्या 50वें वर्स समारंभता. देवान दिल्ले आपोवणे स्विकारून ताणें फाटलीं 50 वर्सां वेगवेगळ्या सुवातेंचेर जेजूच्या शेड्याची सेवा केल्या. ताच्या यादनिकीपणाच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दितना जेजूच्या गोवळीकपणाची सेवा चालू दवरूंक ताका बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची देणी फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सोनूच्या मोगाळ बापा, ही आमची कालती मागणी आयज आमी तुका उबारल्यात ती तूं स्विकार कर. त्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे आमच्या बऱ्या गोळ्याचे मजतीन आमकां ती मेळय आनी ह्या वरवीं संवसारांत आमी एकामेकाची सेवा करून एकामेकाच्या दुखांत सुखांत वांटो घेवन एकामेकाक बरे गोळी जावन पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बोवाळ आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमची पातकां दूर काडून निर्मळाचो तुका भोगूं देवा आनी मनशा मदें सदांच करूंक शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें सिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें सिलो भुरगो तुजो. कोटी तुका आस्ती दोना तुका भेटो संसार सगलो उबार पडूं तुजे मुखार बापाक पावो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें सिलो भुरगो तुजो.
Asa Jesu, tuwes dinamur gotuso. अशा भयणी आमचे बलिदान सर्व देवा बापा मानतात असले जाणून मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांकानी मोहिमेक आमच्या न्यांके पोवी सुबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर मनशांच्या बापा सगळ्या देशांच्या कुळांच्या आनी भासांच्या लोकांक तुझें तारण दिवच्या खातीर कोण नासल्या मेंढऱ्यान आपले निर्मळ रगत वारोयलें. ताच्या रोगतान ताच्या रोगतान शुद्ध निर्मळ जावन तुज्या मुखार आमी येता आनी तेंच रगत सगळ्या मनशांचे सदवणे खातीर नव्यान तुका भेटयता. ह्या बलिदाना वरवीं एक दीस आमी समेस्त सर आमच्या बाबा भयणी बराबर मेंढऱ्याच्या सिंहासना भोंवती हातांनी ताळयो धरून ताची आनी तुजी शासनान वाखाणी करूंक पावूं. ह्या मागतां शपुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काडसा उबारूया. आमी सर्वेस्वराक उबारता. सरेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आमी तुका वाखणूक फावो हो काय दोन दिवचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रदीकुने उत्तम काळार तुजे मम्मीची किर्ती आनी वाखणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पास्कांचो लांब युग संपलो. इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपनायक पावलो. देखून पास्कां चंदस्त्याच्या नादार उलासता सगळो संवसार सुरूच्या सोळ दोलबार निरोतोरी गायतात तुज्या मुखार. बापा परस्न पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून
देडी पवित्र करूया मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश मरण सुसवेच्या आदी तेवढो घेतलो. तुका दिवसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण सातूश आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास नव्यान सासणीक तोराच्या रगत पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेत मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. Bavarta so good for go to ya. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. बाप्पा जोशा मना सनपणा शांतपणा स्वामी भक्तपणे गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवकान तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जुची कुडो रगो शोतलो आमी समजता पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सैबा फिलिपनेरी आमच्या विस्मू सैबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदूर मेल्यां ते आमच्या बाबा बनीच काकलत कर तांकां तांचे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळचयत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयच्या दिसाक आपलो जल्म दीस मनयतल्यांची पिडयेंत कश्टांतल्यांची पदेसान वावट करतल्यांची दया करून आमी मागता. वांकवार मारी देवाची माये संगाती बायकोन तुजे तिचो पोती बाकी मदन दोता आनी सर्व कारितका मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं जय सांगता जय सुताय पळय आत्म्याच्या एकपणान सर पळयदार बापा सर्वंदोन अवयव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन. तुज्या भयणी भावांनो एका बऱ्या घोड्याचो मुखेली हुस्को म्हणल्यार मुखेल शेगूळ म्हणल्यार हुस्को. एका आवयच्या काळजांत आपल्या भुरग्या सवय हुस्को आसता तसो एका बऱ्या गवळ्यान आपल्या शेड्यांचो हुस्को आसूंक गरज. होच हुस्को आमच्या जिवितांत एकामेका सवयन दाखोवन बऱ्या गवळे एकामेका आमी सांगूंक बापाचोच आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सुगीच्या शेणा पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बस आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संवस्था आमकां दी सरूच्या सुखार आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान वतरयता. तर आमकां आमच्या उदारका कृतीन सरपातकांनी सुटोय दुसऱ्या कांतांतली वाटाय
कित्याक रासोलकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्मेज क्रिस्ता तुवें तुज्या द्रुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण ज्यो पवित्रच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दे अशी तिका एकवटान सांबाळ. जशें येता राजूर चलयताय सासनाच्या शासनान. आमीन. स्पेशल काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दे. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ए देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटाटी येजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ते आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sodam Santa, Shriya Gauda, Moje Volvi, Vido Sonia, Conoi Dosa, Sandro Salva, Sono Kaka, Subabuda, Teuta Visvasada Sushi. Amascelia gloria Gesù, e casina dopo somo, Teu da visvaso na suci. Amascelia gloria Gesù, e casina dopo somo. Sorgar sagun ayla devun dusmanatni sodun diyu moja shirya ayla geun swasti chivi moje batu Teuta visvaso na suci. Amascelia gloria Gesù, e casina dopo somo, Teuta visvaso na suci. Amascelia gloria Gesù, e casina dopo somo. लोक संपर्क साधना घेतले पासत आमी कितें ते मागणे आत्मीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हजें काळ जालें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. भो दोयाळ बापा, आमी सदां बऱ्या गोड्याच्यो शेड्यो जावं आनी तुजे कुशे प्रमाणे हेरांय मनशांक ताच्या इडांत हाडूंक आमी वतरेकता. देखून ह्या एकोटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सपनायन एक कर की मुजोरीकारांनी आनी नागोड्यांनी दुस्पटायलोली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गोड्याचो ताळो ओडकूंक आनी ताच्या इडांत भितर सरूंक पावतली तेन्ना एकूच इंड आनी एकूच गोवडी जावं आसून आमी समेस्त तुका एका ताड्यान वाकणटल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता. शपुता जोचे नांवी. आमेन. देवाची कृपेन आनी ग्रस मातेची रिती प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यांत रोमेरियो मायकल एंड्रू डिकॉस्टा, आंकवरपूत आनी सेतो जॉन डिकॉस्टा आनी सुझेन फिलोमेना डिकॉस्टा रावता आस्नोरा आनी एंड्रिया असामशन फेर्नांडीस, आंकवादू दामासियाना रोजारियो एड्रियन फेर्नांडीस आनी अनुन्सिएशन फेर्नांडीस रावता कानारी आल्दोना. ही जावन आसा दुसरी चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता वेन्झी जॅक एंथनी पेरेरा, आंकवारपूत पॉल कायतान पेरेरा आनी मीना कामल पेरेरा रावता कोटारबाट आल्दोना आनी फेलिझा सिक्वेरा, आंकवारदू जुलियां दोमिंगो सिक्वेरा आनी एफी सिक्वेरा रावता पांत कारोना. ही जावन आसा दुसरी चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता सेबी आंद्रात, आंकवारपूत पावलो आंद्रात आनी मागदलेना पावलो आंद्रात रावता नुवे आनी पोलिता फेर्नांडीस, आंकवादू रोसारियो फेर्नांडीस आनी जोझेफिना फेर्नांडीस रावता रानोई आल्दोना. ही जावन आसा दुसरी चीट. हांचे लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा. सुमानाची कार्यावळ. ह्या सुमानान मेलोल्यांक दिसा सोमारा दीस 7 वरांचेर सेव्हरिना सिक्वेरा कुर्जे पयल्या वर्साची मीस. ब्रेस्तार दीस 7 वरांचेर मेविस पेरेरा कारोना म्हयन्याची मीस. शुक्रार दीस 7 वरांचेर रोजारिया लुइजा सिक्वेरा कुर्जे तिसऱ्या वर्साची मीस. बाबडीनो, आयज आमचे यादनीक जे आपल्या यादनीकपणाचो भांगराचो उत्सव मनयतात आनी तांचे मदें आसा आमचो फादर लुसियान फेर्नांडीस. तांच्या ह्या उत्सवीक दिसा सुमयार आमी तांकां सगल्यांक पोरबी दिता आनी उगडास कोत्ता फाटलीं 50 वर्सां जी तांणी पवित्र सभेक सेवा दिल्या. उपकारी काळजान देवाक पयले सुवाती तांच्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिता आनी तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो करूंक हे मुण्यारपण चलोवंक तांकां बरी भलायकी फावो करूंक मागतना जे मरून गेल्यात बापाच्या घरा परतल्यात तांकां देवान सुर्गीची शांती फावो करूंक आमी मागता. हे भाशेन सगल्या आमच्या यादनीक बाबांच्या नांवान आनी फिरगोसकारांच्या नांवान फादर लुसियानाक आमची उनुनीत पोरबी ताज्या ह्या भांगराच्या उत्सवा सुमयार. बाबडीनो, ह्या दिसांनी आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयान कोविड-19 ही महामारीक पिडा उज्याच्या दोगट्या पोरी पेरत आसा. हे पिडेचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक सगल्यांनी वावुरची गरज आसा. ही पिडा फुडें शिपडना जावं सरकारान कांय उपाय घेतल्यात आनी तांचे मदलो उपाय म्हणल्यार धर्मीक रितींनी वांटो घेवंक लोकांक आडबारलोलें आसा. देखून सरकाराच्या SOPजांक पाळो दिवन आमी ह्या दिसांनी इगोर्जेन सुमरुमतांव तिमिसां लोकां विरेद करतल्या मास विदाउट द कॉंग्रिगेशन. बाबाड्यांनी हाची नोंद करची आनी परिस्थिती सुदारप पासून
आनी फुडें एसओपीजा बाबतीन आदोल बदल जाय पुरयान इगोर्जेन पोरशी मिसान वांटो घेवंक येवचें न्हय. जाणी फुडल्या सुमानांत मिसांची इतेसां भेटयल्यान तांची इतेसां पासत आमी मिसार मागतल्यो. अशें आयतारा दिसा 8 वरार 21 मीस आमी समरुमतल्यो आनी सुमानाच्या दिसांनी 7 वरार 21 मीस जातलें. ह्या पेस पिडेच्या ओथीर काळान जण एकल्यान आपआपल्या भलायकेची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक पावलां मारचीं. आमचे फिरगोशेन फाटले कोरोस कोवळीक अणभव घेवंक येतलो डिकन एडन फेर्नांडीस ह्या म्हयन्याचे 28वेर यादनिकी मांकणी घेतलो. ताचे पासत आनी ताचे बरोबर यादनिकी संस्कारणी घेतल्या आनीक 12 दियागना पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. मायाचो म्हयनो सायबीन मायक भेटयलोलो म्हयनो. तिची विनंती मागतल्यांक ती आपलो आलाशिरो दिता आनी आमची मागणी देवा सोबे उबारता. सायबीन मायक भेटयलोल्या म्हयन्यान एकेरीत भाशेन तिची मोजत मागुया आनी आमा सोमेस्तांक पिडे शिडेंतली आनी वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमच्या कुटुंबांनी केल्ल्या दिसपट्ट्या मागण्यांत आमी मागुया. आयच्या मिसाचें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दिल्ल्या जोनस लोबो आमच्या बाबाक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. मरणाची कळवणी आसा. आमचो बाब गाल्दिनो फेर्नांडीस जावतालो कारोना आल्दोना कालच्या दिसा उतारला. ताचो इंतेर जातलो आयज 10:30 वरांचेर ही आमची इगोर्जेन मागुया देवान ताका सुर्गींची शांती फाव करूं. तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेता आनी मागता. निमण आशिर्वाद दिवच्या आदी सगळ्या तुमकां आयच्या दिसा म्हज्या खातीर मागले म्हणून हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. जावं आमच्या पदवीकारा फादर थॉमस पातकुरा फादर मायकल सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसल्याक 10-12 जाणांक. सो हांव जाणा सगळ्यो पॅरिशीनी जो हांवें काम केलां थंयचो लोक म्हज्या पासत आयज मागतलो म्हणून तांच्या मागण्यांच्या तुमच्या मागण्यांच्या आदाराच्या पातयेवन हांव फुडें वचूंक चिंतता. देव तुमकां बरें करूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमकां फुडें वचण्याची भलायकी दिवं. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कितें आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बगायात. आमच्या मोगाड बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्शोधपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. बाबार्ता वरवीं जेसू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखार तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पवित्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. आमेन. वचून यात. पुनर्जिवन जाले जुच्या नांवान तुमकां एकामेकाची सेवा करूंक बरे गोवडी जावं जुच्या नांवान धाडटान जय जय सरेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्परा. Jesus subia cabeço, levou de nós, levou carga. Jesus subia cabeço, Jesus por morlame, sobre corre
ची प्रार्थना Gesù Padre, nove cieli di graça, Gesù ci diame, mucha casa moroilorio, deva già povidare, mucha casa Jesus sogiam kavichu Deva Dimas Deva Gata Jesus sogiam kavichu